नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी एक अभिनव वेगळो आनी एक आधुनीक विशय घेवन चर्चा करपाक हांगा जमिल्ले आसात. आमचो विशय आसा सोलर मिशन. केंद्र सरकार म्हणीत आसा की सोलर आतां चडांत चड आमी वापरपाची गरज आसा आनी तो वापरपा खातीर नागरिकांनी स्वयंसेवी संस्थांनी आनी स्वाभावीकपणान सरकारान आनीक इल्लीं पावलां मुखार घालपाची गरज आसा. कांय जवळ जवळ 10 वर्सां पयलीं 10 मेगावॅट टन अशें उद्दिश्ट आशिल्लें. तें मागीर 10,000 जालें, आतां 35,000 अशे तरेचें मिशन केंद्र सरकारान दवरलां. आनी गोंय आमचे कितले फुडें आसा किंवा कितले फाटल्यान आसा. आनी सोलर मिशना कडेन आमी चडांत चड गंभीरतायेन कित्याक पळोवपाक जाय. आमचें पळय जें कितें टार्गेट आशिल्लें तें एचीव करपा संदर्भान कितलीं पावलां मुखार मारिल्लीं आसात हो तो चर्चा आसा. आनी सोलर इम्प्लिमेंटेशना संदर्भान जे लोक गोंयान भितर आघाडीचेर आसात, म्हत्वपूर्ण अशी भुमिका बजयतात, ते आज आमचे गेस्ट म्हणून ह्या पॅनलान हजर आसात. तांची तुमकां वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात राजीव बाब सामंत. राजीव बाब सामंत हे सुब्रडंट इंजिनियर आसात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आनी ते सोलर मिशनाचे नोडल ऑफिसर आसात. राजीव बाब तुमकां ह्या कार्यावळींत हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसात संजीव बाब जोगळेकर, जे मेंबर सेक्रेटरी आसा गेडाचे, गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी. त्या भायर ते पोल्युशन कंट्रोल बोर्डानूय काम करतात. खूब वर्सां ह्या क्षेत्रान भितर एक पर्यावरणाचो मनीस, एक हरीत उर्जा ह्या खातीर काम करपी मनीस म्हणून संजीव जोगळेकारा कडेन लोक पळयतात, आमी पळयतात. आमचे मदीं आसात एक उद्योजक दिलीप बाब नायक, CEO आसात रेनबो सोलर पावर सोल्युशनाचे. आनी ह्या सगळ्या चर्चेन एक उद्योजकय आमकां जाय आशिल्लो. इतल्या खातीर सरकार एक काम करता, लोक ते पळयतात आनी उद्योजक ह्या सगळ्या मिशना कडल्यान कितें अपेक्षा करतात हो तो आनी तांचो रोल ह्या सगळ्या मिशनान कितें आसा हें आमकां समजून घेवपाचें आसा. तर हांव सगळ्यान पयलीं राजीव बाब तुमचे कडेन येता की हें सोलर मिशन 2010 सुरू जालें. आज जवळ जवळ 2022 आतां वता आनी आमचे कडेन टार्गेट आमी एचीव करतात, फाटल्यान वतात, फुडें वतात. मागीर आमकां तुमचे कडल्यान जाय आशिल्लें तें आमी हें सोलर मिशन, तातूंत भितर एक रूफटॉप तुमी सोलर घालतात, एक ग्रावंड लेवलाचेर बसयतात. ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमी टार्गेट कितले अचीव करतात? हां, हें तुमकां सांगपाक म्हणजे आमकां 150 मेगावॅट केंद्र सरकारान टार्गेट ठरोवन दिल्लें. 2022 पर्यंत आमी 150 मेगावॅट गोंयान करचे. पण आमचो सोलार जो प्रोसेस आसा तो 2017-18तल्यान सुरू जालो. आनी आमी अंडर नेट मिटरींग म्हणजे आपल्या स्वताच्या घराच्या वयर लायट रूफटॉप सोलार बसोवपाचें आनी स्वता खातीर लायट वापरप आनी सरप्लस लायट आमी इलेक्ट्रिसिटीक दिवप. ही स्कीम आमची जी चालू जाली त्या स्किमी अंडर 2017 ते 18 पासून आज पर्यंत 25 मेगावॅट पॉवर आमी गोंयांत जनरेट केल्या आनी आमचें जनरेशन चालू आसा. जवळ जवळ 16 मिलियन युनिट्स वर्साक आमी लायट हेजेर जनरेट करता. आतां तातूंत आमचें बिलींग वेवस्थीत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिलींग वेवस्थीत करता. तें नॉर्मलायज जालें. लोकांक सबसिडी मेळटा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी स्कीम आसा फेज 2 प्रोग्राम, हातूंत सेंट्रल फायनान्शियल असिस्टंट जें आसा तें आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडल्यान दितात आनी गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी आमच्या स्टेट फंडांतल्यान सबसिडी. हाजे करून आमी बुस्टअप जो दिवपाक जाय तो आमी दिला आनी लोकांचो जो पळय विश्वास आसा तो आमी संपादन केला. इतलोच न्हय तर आमी जी लायट तयार जाता सरप्लस ताजी जी विकली वता त्याचे एग्रिमेंटा प्रमाणे आमी तांकां पयशे दिवपाक कटिबद्ध आसा आनी आमी तांकां पयशे दितात. दर वर्साक आमी आतां ह्या वर्साक आमी 6 लाख रुपये दिल्या. दर वर्साक आतां गेले 3 वर्सां सातत्यान आमी हे पयशे दितात. त्यामुळे बुस्टअप दिवपाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी हातांत हात घालून काम करता आनी आमी जें टार्गेट आसा तें अचीव करता. थोडेशे प्रश्न आमचे फुडें डिस्कशनांत संजीव बाब जोगळेकर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी गेडा हातूंत भितरलो फरक कितें? तुमची एक एजन्सी तयार केल्ली ह्या सगळ्या रिन्युएबल एनर्जीक इल्ले चड वेग दिवपा खातीर, अशें न्ही तें? सो गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी इज ताका स्टेट नोडल एजन्सी म्हणटा. अश्यो एजन्सी प्रत्येक राज्यान आसा. तांकां तेंचो टार्गेट तेंचे एक हेचे हे आशिल्ले तेंच्या मुखार जे दवरिल्ले उद्दिश्ट की त्यांनी रिन्युएबल एनर्जीचो प्रचार प्रसार आनी इम्प्लिमेंटेशन स्टेटीन करचें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आज बाकीच्या स्टेटीन तेंचे कंपनीज जाल्ले आसा, डिस्ट्रिब्युशन कंपनी आसा, जनरेशन कंपनी आसा, तो वेगवेगळ्या तरेन जाला. हांगा आमच्या गोंयान आज डिपार्टमेंट आसा ते ट्रान्समिशन आनी डिस्ट्रिब्युशन करता. आनी एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीक जे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे स्किमी आसा रिन्युएबल एनर्जीच्यो, सोलर जावं, बायोगॅस जावं, दुसरे बाकीचे कितें स्किम्स आसा तेंच्यो, त्यो सगळ्यो आमकां इम्प्लिमेंट करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंटच्यो स्कीम आमच्या कडेन आमकां सांगता ते. सो आमी ते इम्प्लिमेंट करता.
हे करता आसतना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या सहकार्या शिवाय कांयच जावंक शकना आनी वी आर थँकफूल अँड ग्रेटफूल की आज आमचे कडेन बरें कॉपरेशन जाला. सुरवातीक सरान म्हणलें तशें 2017 जरी पॉलिसी आयली तरी पयल्या फावटी जाल्ल्या कारणान तेचे सगळे सिस्टम जागेर बसपाक, सगळ्यांक कळपाक आनी इन्स्टॉलेशन जावपाक हो वेळ लागलो. बरें, पहिल्या पॉलिसीन आमी आमची फर्स्ट फेजान सोलर फर्स्ट फेज जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे त्याच्यान आमी पार्टिसिपेट जावंक शकले ना बिकॉज ऑफ सम अदर रिजन्स. बट इन द सेकंड फेज नाव आमकां हे फायनान्शियल असिस्टन्स सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटा. पूण ते मेळसर स्टेट गव्हर्मेंटान आपले 50% सबसिडी 2019च्यान लोकांक दिल्ली आसा. 50% फूल सबसिडी स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान थ्रू गेडा लोकांक सबसिडी डिसबर्स केल्ली आसा. अँड दीस हॅज बीन सक्सेसफूल ओन्ली बिकॉज आमी गेडा आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एकत्र काम करता आनी ते बरें कॉपरेशन करून तांकां लोकांचें जेन्ना इन्स्टॉलेशन जाता तेंचें व्हेरिफिकेशन तेंचो रिपोर्ट येवन लोकांक आज सबसिडी मेळपाक लागल्या. संजीव हांव तुजे कडेन येता परत. दिलीप बाब, तूं एक उद्योजक, तुजो गव्हर्मेंटाच्या एजन्सी कडेन सतत संपर्क येता आनी हें अशें एक क्षेत्र आसा सोलर रिन्युएबल जे पळय कितें आमी विचार करतात, एक नवें आधुनीक गजाल. तुमी जितली अपेक्षा करतात तितल्यो गव्हर्मेंट एजन्सी कडल्यान तुमकां तेंको मेळटा काय? एक आतां पळय आमचे कडेन गेडाचो मनीस आसा संजीव बाब, आमचे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा. म्हणजे दोनूय एक नोडल ऑफिसर आनी दोगूय जाण हातान हात घालून काम करतात आनी दोगूय जाण एकामेकाक धन्यवाद दिता तें पळयलां. पूण खरेंच बाबा त्या संदर्भान जे पळय कितें एक पावल मुखार पडपाक जाय आशिल्लें तें पडलां. हय, एक्चुअली आमची जी गोंयची पॉलिसी आसा सोलर पॉलिसी, आय हॅव स्टडीड अबाउट 5-6 स्टेट्स पॉलिसीज आनी यू ट्रस्ट मी, आमची गोंयची जी पॉलिसी आसा इट इज नंबर 1 इन द कंट्री. कित्याक खंयच्याच राज्याक 50% सबसिडी कोणूच दिना. महाराष्ट्रा सगळे इफ यू सी एनी ऑफ नेबरिंग स्टेट्स दे आर सेंट्रल गव्हर्मेंटाची सबसिडी तांकां दितात. स्टेट गव्हर्मेंट नो कंट्रिब्युशन. अवर्स इज द ओनली स्टेट which has pumped in its own exchequer and to ensure that 50% लोकांक सबसिडी मेळची म्हणून. बिकॉज अनलेस until you incentivize the scheme, people will not go for it. बिकॉज ताका गोंयाक आनीक एक इम्पॉर्टंट गजाल पळोवची म्हणल्यार गोंयाक जो युनिट रेट आसा, सी यू नो द युनिट रेट इन गोवा इज ₹60 फक्त एका युनिटाक अप टू 100 units. Whereas I have got figures of Karnataka which is 5.60. Maharashtra 3.36 up to 200 units. West Bengal 5.37. Goa we are 1.60 in spite of we not generating a single unit. आम्ही हे सगळे स्टेट पळय आसा तांचे कडेन दे आर प्रोड्युसिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन मेगावॅट बेसीस, थाउजंड ऑफ मेगावॅट. वी डोंट प्रोड्यूस बट अवर स्टेट हॅज बीन गिविंग द युनिट एट ₹1.60. सो हाका लागून इकॉनॉमिक्स पार्ट ऑफ इट was very much difficult for people to get convinced to go for solar, and that is the reason both GEDA, the electricity department, and our power ministry has done a very sensible decision of giving up to 50% subsidy. ताका लागून लोक आतां वतात and it's a very win-win situation. My only request to the both government agencies are there that this should continue, this should not be withdrawn. Our target of 150 megawatts, which is given by MNRE, and we have achieved hardly 20%. Yes. So आता जर सध्या सबसिडी बेगीन जर विड्रॉ बी केली जायत न्ही जाल्यार जातलें कितें 80% people will not go for 80% of the what we are supposed to generate as a RPO. Yes. So we will not be able to. तुका असो संशय कितें येवचो की सबसिडी विथड्रॉ करपाचे संदर्भात? No, there was we had a recent meeting. They were also part of the meeting. Yes. With the Ministry of MNRE चे मनीस आयिल्ले हांगा. Okay. With the power secretary. I was also part of the meeting. Okay. We had a meeting and it was decided 23rd June was the last date for phase 2 people to get eligible. So we were working round the clock to complete our projects. Okay. Fortunately, we pressurized the government and it's a good thing now they've extended up to March, if I'm not mistaken. Next year. So हांव तांकां इंटरप्ट करूं please, आमची जी पळय फेज 2 प्रोग्राम आशिल्लो तो आमकां टार्गेट दिल्लो पयलीं आमकां 80 मेगावॅट दिल्लें अंडर रूफटॉप प्रोग्रामा अंडर. मागीर त्या प्रोग्रामा अंडर आमी आमचे जो प्रोसेस जाल्लो तो मातसो स्लो आशिल्लो, पण आमची जी डेट एंड आशिल्ली ती ह्या टेंडर काडिल्लें तें जून 23 पर्यंत आशिल्लें. पण आमकां मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीन आमकां सांगलें की यू कॅन कंटिन्यू, ताणें आमकां परमिशन दिलें मार्च 23 पर्यंत ही स्कीम कंटिन्यू करपाक.
आनी ताजे आमचे कडेन सेंट्रल फायनान्शियल असिस्टंट पयशे आयिल्ले आसा सो सबसिडी कसलोच वाव ना लोकांक एक क्लियर सिग्नल आसा की ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची सबसिडी आमची डिस्ट्रीब्यूट उरतले. करतले आनी चालू उरतली मार्च 23 पर्यंत तरी आमकां तरी कांय ना ताजे नंतर तांणी सांगलां की आतां तेंचें नॅशनल पोर्टल येवपाचें आसा आनी नॅशनल पोर्टल लॉन्च जातलें संपूर्ण फाल्यां 30 तारखेक आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लॉन्च करपाचें आसा आमचो जो प्रोग्राम आसा उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्याच्या 30 तारखेक आमी हो प्रोग्राम तेंचे लॉन्च जावपाचें आसा हें आमकां कळ्ळां सो ताजे प्रमाणे ताजे नंतर नॅशनल पोर्टल सुरू जातकच तेजी स्कीम वेवस्थीत ताजे फुडें आनी तेजी बुस्टअप जातलो अशें म्हाका दिसता म्हाका एक सांगात राजू बाब आमी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनात आमी भायल्यान घेतात अशे वेळार आमचे कडेन अशे तरेचे रिन्युएबल किंवा पर्यायी स्रोत निर्माण करप हें एक आव्हान आसपा जाय आशिल्लें हें कित्याक जायना न्ही आमचे उद्देश आसाच हय हें काम करपाक आमचे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्युएबल एनर्जी जी आसा त्यो काम करतात पण सोलार एनर्जी जी आसा ताका हांगासर कॉस्ट आसा त्या कॉस्टा प्रमाणे आमचो तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो जाता तो लेट जाता कारण हांगा रेट जी आतांच पळय तांणी आमच्या दिलीपान सांगलां तशी रेट हांगा ₹1.40 आशिल्ली आतां ₹1.60 जाल्या इतली कमीत कमी रेट भारतांत खंयच ना त्यामुळे शेजारच्या राज्यांत ₹5 ₹6 ₹7 ही रेट आसा त्यामुळे ते हांगासर घालतकच थंयच्या 2 वर्सांनी तेजो पळय जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जे पयशे येता किंवा जो फायदो जाता तो हांगा इमिजिएट जायना पण म्हाका संजीव बाब म्हाका म्हणून लोक फाटीं तुमचो हांगा रोल येता आमचे कडेन इतले गव्हर्मेंट इस्टाब्लिशमेंट आहात स्टेडियम्स आसा इतले तुमी थंय ट्राय कित्याक करनाय हांव ते जे दिलीप बाबान म्हणलें न्ही ते मातशें तुमकां फुडें एक्सप्लेन करूंक सोदता हय प्लीज रेसिडेन्शियल रूफटॉप 150 मेगावॉटीची आमकां टार्गेट आसा हय सरान जरी सांगलें 25 मेगावॉट जरी सांगलें तेज्यान एक्चुअली रेसिडेन्शियल रूफटॉप हो 5 मेगावॉट जाल्लो आसा हे तुमकां समजून घेवंक जाय हेचं कारण कितें जशें दिलीप बाबान सांगलें की ₹1.60 रेट असल्या कारणान मनशाक ते सोलर रूफटॉप घालतकूच 50% सबसिडी दिवन सुद्दां 8-10 वर्सां लागता तेंचो इन्वेस्टमेंट परतो येवपाक सारकें इतले व्हडले इन्वेस्टमेंट असल्या कारणान लोक घेवपाक मातशे फाटीं सरता 50% सबसिडी म्हणून आमी इतले फुडें पावले आनी आमकां एक वो चॅलेंज आसा दुसरी गजाल तुमी म्हणलें की आतां आमी गव्हर्मेंट बिल्डिंगान कित्याक घालना आमकां खबर तुमकां एक कन्सेप्ट समजूंक जाय की जे कितें आमी एनर्जीचें इन्स्टॉलेशन करता हे 25 वर्सां लायफ टायम तेजी 25 वर्सां आसता ज्या बिल्डिंगेक फुडली 25 वर्सां लायफ आसा त्या बिल्डिंगाचो तुमी घालूंक शकता हो एक पयलो कन्स्ट्रेंट दुसरी बाब अशी आसा की इट हॅज टू बी फेसिंग इन अ पर्टिक्युलर सावथ डायरेक्शन एट अ पर्टिक्युलर डिग्री सो त्या रुफार अशें अर्थ ना की फाल्यां स्टेडियमाचो तुमचो 2000 स्क्वेअर मिटर आमी 2000 स्क्वेअर मिटराचेर तुमी सोलर घालूंक मेळटलो ही एक रिस्ट्रिक्शन आसा सो देर आर लिमिटेशन्स टू दीस सोलर एनर्जी तिसरी गजाल जरी आमी सोलर सगळे कडेन केले तरी सद्या ही एनर्जी फक्त दिसाच्या टायमार तुमकां मेळटा रातच्या टायमार अजून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक जी भायली एनर्जी येता कोळश्यान जावं नाल्यार आनी खंयच्या सोर्सांतल्यान जावं त्या एनर्जीचेर डिपेंडंट जावचें पडटा तो एक फुडलो स्टेप जेन्ना आमचो स्टोरेज जावन येतलो तेन्ना सोलर मिशन हे कंप्लीट जातलें अशें म्हाका तरी दिसता कित्याक दिसाचे इलेक्ट्रिसिटी आज गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सफिशियंट क्वॉन्टिटीन मेळटा दुसरे कडल्यान आमी रुफार निर्माण केली ते सांजची 6 ते 11 जेन्ना पीक टायम आसा तेन्ना खंयच्यान तांकां इलेक्ट्रिसिटी मेळटली हो एक चॅलेंज आमच्या सगळ्यां मुखार आसा आनी तो आमकां एक दीस केन्ना तरी वी विल हॅव टू फेस दॅट एंड वी विल हॅव टू टेक फॉर जर आमी सगळी आमी रिन्युएबल एनर्जी करतले म्हणलें जाल्यार हो एक चॅलेंज आसा आमी 100% आरी प्लॅन करता GIZ आमी घेतला सगळ्या स्टेक होल्डरांची आमची मिटींग घेतली आमकां तुमकां लक्षांत येतलें की 70 to 80% आमची इलेक्ट्रिसिटी ही थर्मल सोर्सांतल्यान आउट ऑफ द स्टेट येता आनी वी आर स्टील डिपेंडंट ऑन इट हेका कारण दोन एक म्हणजे आमकां ग्रावंड माउंटेड सोलर घालपाक तितलो जागो आमचे कडेन व्हेरी कॉस्टली इट इज व्हेरी कॉस्टली कंपेर्ड टू अदर स्टेट्स वीच हॅव गॉट लँड अवेलेबल इन लार्ज एरियाज विच इज नॉट पॉसिबल इन गोवा सेकंड रूफटॉपाक हो कन्स्टेंट आसा की बिल्डींग 25 वर्सांची लायफ आसूंक जाय सावथ फेसिंग आसूंक जाय आनी तितले रूफटॉप तुमकां मेळूंक जाय प्लस कॉस्ट आनी टॅरीफ इतले सगळे रिस्ट्रिक्शना भितर आमी काम चलयलां एंड वी आर गोईंग आनी आमकां खबर आसा की 23 पर्यंत जे 20 मेगावॉटचे टार्गेट ठरला ते आमी अचीव करतले याची आमकां खात्री आसा कित्याक 20 मेगावॉट तरी आमी इन्स्टॉल करतले ते जून पर्यंत सोलर किंवा रिन्युएबल एनर्जी हो एक व्हेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आनी आमचे कडेन 3 मान दिसता आमी खूब गंभीर चर्चा करतात गोंय हें आव्हान पेलतलें काय कितें कारण आमी जाणात भायल्यान वीज येता उर्जा येत आसा पूण एक दीस असो येतलो की एनर्जी किंवा भायल्यान येवपी उर्जा वीज ही कमी जायत वतली आनी त्या वेळार आमी कितें करतले ह्या प्रश्नाचेर आतां आमी फुडल्या टप्प्यान उलोवपाचे आसात तुमी खंयच वचूं नाकात आमी घेतात एक ल्हानसो ब्रेक पळयत रावात गोमंतक TV.
सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमचे मदीं 3 मानेस्त आसात. आमचे मदीं आसा राजीव बाब सामंत, जे सुप्रिटेंडंट इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे सोलर मिशनाचे नोडल ऑफिसर आसात. आमचे मदीं आसात संजीव बाब जोगळेकार, जे मेंबर सेक्रेटरी आसात गेडाचे, गोवा एनर्जी एजन्सीचे. आनी आमचे मदीं आसात उद्योजक दिलीप बाब नायक. आमी उलयतात रिन्युएबल एनर्जी. ही रिन्युएबल एनर्जी आमी कशे तरेन वापरूंक शकतात, केंद्र सरकारच्यो कितें योजना आसात आनी ह्या योजनांचो वापर गोंय कसो करता. आमचो फुडलो प्रश्न बाबा हांव राजीव बाब तुमकांच विचारूंक सोदतो असो की आमचे कडेन आतां जी पळय सोलर सिटी म्हणून जो पळय कॉन्सेप्ट आसा की एक सबंद शहर सोलरीचेर चलतलें आनी सुर्याची एनर्जी घेवन आमी आमचो वीज थंय चलयतले. हो एक आधुनीक विचार जगार खुबशे कडेन ताचें इम्प्लिमेंटेशन चल्लां. गोंयांत आमी ह्या संदर्भांत पावल मुखार घालतात काय कितें? हय, गोंयांत आमी हाजेर पावल घालपाचे विचार आसा. गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान एक एजन्सी अपॉयंट केल्या हय. आनी पणजी ही सोलार सिटी करपा खातीर तांणी तांचो मुवमेंट आनी तांचो प्लॅन तयार चालू आसा. ताचे डिटेल्स आमचे जोगळेकर सर सांगतले, कारण तांकां तांच्या गिडांतल्यान ते केलें वता. संजीव बाब, हय. पणजी ही सोलर सिटी डिक्लेअर जाल्ली आसा. सादारण पणजीचो रिक्वायरमेंट 20 ते 25 मेगावॉट ह्या रेंजीन आसा. सो 25 मेगावॉट पणजेन जनरेट करप हो एक चॅलेंज आसा सोलरान. आनी त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पणजी तुमी म्हणजे ग्रावंडाचेर खंय सोलर घालूंक शकना. सो तुमकां फक्त रूफटॉप मेळटा. थंय सुद्दां असो इशू आसा की आमकां मल्टी स्टोरेज बिल्डींग आसल्या कारणान एका बिल्डिंगेन रावपी लोक कन्जम्पशन चड, रूफ कमी, आनी ते थोडोच रूफ तुमकां वापरूंक मेळटा. सो हो सेकंड कन्स्ट्रेंट आमचे कडेन आसा की आमी हें सोलर मिशन जें आसा की सोलर सिटी करपाचें पणजी हो एचीव कशें करतले. ते एक 2-3 आमी एक हेचेर उपायाचो विचार केला. एक म्हणजे तुमी पयलो प्रश्नाचो जो विचारलो की गव्हर्मेंट बिल्डिंगेन कित्याक जायना. सो ऑलरेडी एस्टिमेट आनी टेंडर पणजेंतल्या गव्हर्मेंट बिल्डिंग्सचो जाल्लो आसा. टेंडर आमी ओपन केला. जवळ जवळ एक 1.6 to 2 मेगावॉट सिस्टम आमी पणजेच्या गव्हर्मेंट बिल्डींग रुफटॉपाचेर बसोवपाचें येवजिला. आनी तो टेंडर म्हाका दिसता एक म्हयन्याभरान फायनल जावन हें काम सुरू जातलें. पण तो जो इन्स्टॉलेशन गव्हर्मेंट बिल्डिंगेन जातलें दॅट बी हार्डली 10%, लेस दॅन 10% जी पणजेक इलेक्ट्रिसिटी लागता ती थंय 10% थंय मेळटली. दुसरी गजाल आमी फेज वायज आतां जशें सरान सांगलां ते की GIZ थ्रू MNRE आनी GIZ टायअप करून एक एजन्सी हांगा धाडल्या. ते ड्रोन सर्वे करतले, रूफटॉपाची एरिया कॅल्क्युलेट करतले. आमी सोसायटी बरोबर मिटींग घेतले, आमी एसेसमेंट केला. निदान त्यांची कॉमन एरियाची जी पावर आसा ती तरी रूफटॉपार बसून ते आमी वी कॅन रिड्यूस. थर्ड वी आर ट्रायंग टू लूक एट ट्रायंग टू सी आमी करूंक शकतले काय म्हणून सोलर स्ट्रीट लायट, whether all lights can be converted, so some part can be at least waved off to solar street light. चौथो इम्पॉर्टंट जी पॉलिसी डिसिजन आमी आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दोगांनी मेळून करची पडटली. ही हो जर टार्गेट आमकां करपाचो आसा जाल्यार जी व्हर्च्युअल नेट मिटरिंग म्हणून जो कॉन्सेप्ट आसा त्याची पॉलिसी तयार करून ती इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. थोडे आय विल जस्ट एक्सप्लेन थोडो पार्ट. आय एम रिक्वेस्ट राजीव सर टू गो हेड एंड फुडलो पार्ट ताणें एक्सप्लेन करचो की पणजेन तुमी हें इन्स्टॉलेशन करूं शकना म्हणून पणजेच्या भायर खंय जागो आसा, मे बी अ प्रायवेट डेव्हलपर ऑर तुमचो जो कोण पणजेन रावपी फ्लॅट ओनर आहा त्याचो खंय तरी गांवांत त्याचो जागो आहा थंय रुफार इन्स्टॉल करून त्याचो ऑफसेट ताणें पणजेन दिवचो. हो व्हर्च्युअल नेट मिटिंगाचो कन्सेप्ट. सो तो फुडें व्हरपाक एक पॉलिसी करपाचें आमी ऑलरेडी म्हणजे आमी एक ड्राफ्ट हाडला. अजून खंय जावना पूण आमी फर्स्ट ड्राफ्ट हाडला आनी आमी डिस्कशन सुरू करतले. हांव राजीव सराक रिक्वेस्ट करता की व्हर्च्युअल नेट मिटिंग तेणें मातशें चड क्लॅरिफाय करून लोकांक सांगचें कित्याक हो कॉन्सेप्ट पणजेन हाडपाची गरज आसा सो दॅट आमी सोलर सिटीचो आमचो टार्गेट वी वील बी एबल टू. संजय बाब, म्हाका जाल्यार दिसता इन्स्टेड ऑफ ओनली रिस्ट्रिक्टिंग टू पेंजीम एज अ स्मार्ट सिटी समथींग एंटायर गोवा स्कूल्स, कॉलेजीस, म्युनिसिपालिटीज, कोर्ट्स हे जे गव्हर्मेंट ते आमी ताका म्हणिल्लें पूण ते वी शूड एक्सप्लोर फॉर एवरी एंटायर गोवा. पणजेन भितर फुडें पावला आमी अशे तरेचें करपाक. नाही म्हणजे जें आतां जोगळेकर सरान सांगलां तोच तांचो मुवमेंट आनी थंय तांचें डेव्हलपमेंट आसा. आतां व्हर्च्युअल नेट मिटरिंग जो आसा तांणी सांगलो तो कॉन्सेप्ट. व्हर्च्युअल नेट मिटरिंग म्हणजे कितें की एका पेक्षा चड लोक एक कडेन येवप आनी ताणें इन्वेस्टमेंट करप आनी सोलार पॅनल खंय तरी एका जाग्यार घालप आनी जी लायट तयार जाता ती ज्या पर्सेंटी प्रमाणे तांणी इन्वेस्टमेंट केला त्या रेशो प्रमाणे तांणी ती लायट घेवप. ही हो एक्चुअली कॉन्सेप्ट. पूण तो आमी हांगासर सोलार सिटी जेन्ना करता पणजे तेन्ना तो डेफिनेटली आमी यूज करूं शकता. कारण हांगासर बाकीचे प्रॉब्लेम जे आसा कारण रुफां सगळ्यांची पळय आतां कदंबाचें घेतलें किंवा आनी कोणाचे बिल्डिंगो गव्हर्मेंट बिल्डिंगो घेतल्यो प्रत्येकाचे रूफ वेगवेगळे
प्रत्येक एजन्सी वेगळी म्हणटकच एक व्हर्च्युअल नेट मिटरिंग करीत जाल्यार गव्हर्मेंट अशें जनरेशन करूं शकता व्हर्च्युअल नेट मिटरिंगाचेर तांणी सांगलो तो कॉन्सेप्ट. पण अजून ती गव्हर्मेंट एप्रुवला ती फायल येवना, गव्हर्मेंटान ती एप्रूव करची पडटली, ताच्या नंतर फुडें जातलें. ना पूण हे सजीव बाब कितलो तेंप लागू शकता पणजेन भितर अशें करता? जनरल ब्रीफ आउटलायन पॉलिसीची म्हणजे कितें फ्रेमवर्क आसचो एक हे आसा. प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीक जेन्ना आमी कितें आसा न्ही, आतां हे व्हर्च्युअल नेट मिटींग म्हणजे अशें समजा की पणजेंतले थोडे लोक एकठांय जावन एका बिल्डिंगेंतले म्हणा किंवा आनी कोण आसा, इट मे नॉट बी फ्रॉम द सेम बिल्डींग, जेंचे मिटर आसा मिटर ते खंय तरी आनी खंयच्या गांवांत वचून एक सोलर पॅनल घालतले 100 kW 200 kW आणि तेजो जे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता तो ऑफसेट त्यांच्या मिटरार जो पणजेन आसा तेजेर घेतले आणि अशें करून आमी 22 मेगावॉट निर्माण करपाचे ही एक इच्छा म्हणजे एक आयडिया आमी मुखार दवरल्या आनी ती पॉलिसी करतात. ओपन एक्सेस ना ना इट्स नॉट ओपन एक्सेस. ओपन एक्सेस हो कन्सेप्ट वेगळो. दिलीप बाबान जो ओपन एक्सेस सांगलो वो इंडस्ट्रीक लागू जाता, वो इट इज एप्लिकेबल फॉर मोर दॅन 1 मेगावॉट. ज्या इंडस्ट्रीचे कन्झम्पशन ऑर एस्टॅब्लिशमेंटचे कन्झम्पशन 1 मेगावॉटापेक्षा चड आसा तोच फक्त हे कनेक्शन घेवंक शकता. व्हर्च्युअल नेट मिटींग तशें ना. व्हर्च्युअल नेट मिटींग कितें आहा, इवन अशे लोकांचे थोड्यांचे आसतले कितें आज पणजेन रावता पूण तेंचें घर खंय तरी गांवांत दुसरे कडेन फोंडा तालुका, बिचोली तालुका नाजाल्यार खंय तरी आसूंक शकता. त्या गांवाच्या घराचेर तेंचे रूफ आसूं शकता, तेंचो जागो आसूं शकता, जंय ते पॅनल घालूं शकता. नांव सेम आसा, मिटरूय सेम नांवार आसा ऑर फॅमिलीच्या नांवार आसा. तो एप्लिकेशन करून तो मिटर 2 मिटर कनेक्ट करून की जेन्ना हे तेंचे कितें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटचे हो म्हाका कळ्ळो तुजो कॉन्सेप्ट. पूण म्हाका हांव फुडें वचून तुमकां विचारता एक प्रश्न की कशें पणजेन भितर व्हडल्यो व्हडल्यो सामक्यो सोसायटी आहा जंय 300-400 फ्लॅट आहात आनी हे लोक सरकाराची सवाय भितर वीज घेवन मजा करतात. वीज सवाय भितर घेवन मजा करपी श्रीमंत लोकांचेर कंट्रोल येवपा खातीर आनी अशे तरेची सोलर वीज वापरान येवपा खातीर तुमी अशा सोसायटींचेर श्रीमंत सोसायटींचेर निर्बंध घालपाक कित्याक फुडाकार घेना? ना हेजेर तुमकां आतां हे सांगूं शकता की कंपल्सरी करात. जंय 250 परस चड फ्लॅट आहात आनी तांचे कडेन तुमकां कळटा न्ही हे खंयचे फायनान्शियल हातून बसतात, तांकां रिस्ट्रिक्ट करात. तुमकां आमी इतलीच वीज दितले जी ओपन वीज मेळटी, बाकी तुम्ही सोलर घालात, तुम्ही सोलर पॅनल उबारात. I think on this, the government also has plans to come out with a regulation in the TCP level. Yes. At TCP level, there will be a regulation Yes. wherein about 30% of the entire consumption electricity आसा तांकां compulsorily सोलराक वचचेंच पडटलें. एक्झॅक्टली. दिलीप बाबाचें म्हणणें आहा पळय ते फुडें तुमकां एक्सप्लेन करता. हय. तुम्ही जे म्हणला पळय की ते आतां फाटले ज्यो पोरण्यो बिल्डिंगी जाल्यो थंय आमी आतां हांव काय सांगू तेज्या बद्दल उलोवंक म्हणजे तो वेगळो विशय जालो. हय. पूण नव्यो ज्यो बिल्डींग पणजेनी येता जावन आनी खंय जाता वेर द एरिया इज मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मिटर बिल्ट अप, Yes. जेका एनवायरमेंट क्लियरन्स लागता थंय आमी कंपल्सरी केला की तुम्ही निदान कॉमन एरियाची जी इलेक्ट्रिसिटी आहा ती रूफटॉपार करूंक जाय, तुम्ही सोलर स्ट्रीट लायट बसूंक जाय, जाता आनी जमता तशें तुम्ही सगळे रिन्युएबल एनर्जीचे सोर्स वापरूंक जाय. Exactly. ही कंडिशन एनवायरमेंट क्लियरन्सान आमी घालता आनी जेन्ना मॉनिटरींग जातले तेन्ना आमी ती वी आर एन्श्युरिंग जंय कडेन पॉसिबल प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी आसा देर वी हॅव इवन अलाउड पीपल टू पुट इट समवेर एल्स. बट जितली करपाची गरज आहा तितली करपाक आमी इम्प्लिमेंट करता. तुम्ही आता जो विषय मांडलो की ह्याच्या पयलीं ज्यो जाल्ल्यो बिल्डींग आसा कन्सेप्ट आसा जे ऑलरेडी एक्झिस्टींग आसा त्या खातीर हे सोलर सिटी हो कन्सेप्ट आयलो आसा. कंपल्शन हांव सांगूंक शकना दॅट इज अ गव्हर्मेंट पॉलिसी डिसिजन, पण आमी ह्या एजन्सी थ्रू अवेरनेस करूंक सोदता की दीस इज हाव थ्रू व्हर्च्युअल नेट मिटींग तुमी करूंक शकता. जे एटलिस्ट कॉन्शियस सिटिजन्स आसा जे फुडें एनवायरमेंटाक फेवरेबल आसा जेंकां दिसता की आमचो गोंयचो सोर्स जाता तितलो आमचो रिन्युएबल आसचो. म्हाका आय एम क्वायट कॉन्फिडंट कित्याक खूब लोकांनी रेसिडेन्शियल रूफटॉपाक खूब सपोर्ट केला. म्हणजे आयल्या आपुणूच स्वता आयल्या अँड फ्रॉम वेरियस सेक्शन ऑफ सोसायटी. इट इज नॉट ओन्ली द हांव तुमी जशें म्हटलें जे श्रीमंतच लोक आयले अशें ना, सगळे मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास सगळ्या सोसायटीच्या लोकांनी कॉन्शियस लोकांनी कंट्रिब्यूट करून एप्लिकेशन करून रुफाचेर बसयला. सो विश्वास आसा की पणजेचे सिटीजन जेन्ना कितें आसा न्ही फ्रेमवर्क करपाची गरज आसा. फ्रेमवर्क जालें काय 100% आय एम शुअर मोस्ट ऑफ द पीपल वील पार्टिसिपेट अँड वील बी एबल टू अचीव द टार्गेट. समवेर क्लोज टू द टार्गेट वील बी एबल टू गो. दिलीप बाब मातसो आनी मुखार वचून म्हजो एक आक्षेप हांव नोंदयता की आमी इतले उलयतात सरकारान चडान चड सवलती दिवन लोकां भितर जागृती करून एक बरेपणान वचपाक जाय आनी कंट्रोलूय हाडपाक जाय. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान काल जी पळय बातमी आयल्या की इलेक्ट्रीक व्हेहिकलां वयली सबसिडी सरकारान अचकीत फाटल्यान घेतली. हय, दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी डिस्टर्बिंग न्यूज इनफॅक्ट. Exactly. इनफॅक्ट म्हजे कडेन हांगा पळय 22 नोव्हेंबर 2021
नोटिफिकेशन काडिल्लें आसा जी स्कीम इलेक्ट्रीक व्हेकल सबसिडी खातीर वीच वॉज एक्चुली टू बी इन फोर्स अप टू 2026 हय कळ्ळें तुमकां एंड इट इज सायन बाय द सेम ब्युरोक्रेट fortunately and same bureaucrat and the same bureaucrat has yesterday removed an order withdrawing the subsidy. So ek side we are trying to promote green power and one side number of vehicles which are coming on road these days. Correct. And then the amount of carbon monoxide what we are forced to inhale. Pollution. So आता either electric if they are replaced by electric vehicle I will tell you huge amount of carbon footprint will be arrested, number one. Number two, आमकां जो डिझलाक आनी पेट्रोलाक पळय हें आसा डिमांड सबसिक्वेंटली इट वील गो ओवर अ पिरियड ऑफ टायम आनी आफ्टर 1 decade trust me 50% of the vehicles on the road will be electrical. Exactly. So at this point of time withdrawing the subsidy which was supposed to be up to 2026 does not make any sense. म्हाका दिलीप बाब म्हाका कळना की अनाकलनीय कित्या खातीर हो फाटल्यान घेतलो from this forum I request the Honorable Chief Minister and the Power Minister to have a rethink on this and please reverse this. नाही पूण अशें कित्याक एकूच हांव दिलीप बाबाच्या स्टेटमेंटा बद्दल एक क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदता की तुमकां दिसता की इलेक्ट्रीक व्हेकलान एमिशन कमी जातले बरोबर आसा गोंयान एमिशन कमी जातले पूण हें आमी लक्षांत दवरूंक जाय की 70 ते 80% आमची वीज कोळशेच्या सोर्सांतल्यान येता गोंयांतल्यान येना गोंयच्या भायरच्यान येता जो पर्यंत आमी आमची वीज निर्मिती रिन्युएबल एनर्जीचे करना तो पर्यंत इलेक्ट्रीक व्हेकलाचें जस्टिफिकेशन आमी दिवंक शकना हांव त्या कॉन्सेप्टार वचना त्यांनी सबसिडी बद्दल उलयला पण हो कॉन्सेप्ट जो एमिशनचो आसा वी नीड टू फोकस ऑन रिन्युएबल एनर्जी ही गरज आसा हांव मानता की तुमी यू हॅव टू गो फॉर इट्स अ क्लिनर सोर्स देर इज नो डावट पूण वी हॅव टू ऑल्सो एन्श्युअर दॅट अवर इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्युएबल एनर्जी सोर्स and then we do electric vehicles. Sir, this is just for it's making things on record. I will go one step further. In spite of if you have withdrawn the subsidy of the electric vehicles, let the same subsidy be given to manufacturer. So at least on the road when the cost of vehicle will come down and people will opt for it. तुम्ही जर सबसिडी हांगा दिना जाय कंज्युमर दिलीप बाब म्हाका एक सांग कित्या खातीर वॉट इज द रिजन आय रियली डोंट नो नोबडी नोज इट शुड बी देयर इज म्हाका दिसलें की इलेक्ट्रीक कार्सान भितर कितें इलेक्ट्रीक कार्स किंवा ज्यो पळय कितें व्हेकल्स आसात तांकां कितें डिफेक्ट आयला लोक कितें तशें ना R&D इज गोईंग रावंड 24/7 बट वेन एवर न्यू प्रोडक्ट इज एंटरिंग द पूण म्हाका एक संजीव बाबाला आवडलें की इलेक्ट्रिसिटी जी आमी अशे तरेन वापरतात ती कोळसोच लासून आयिल्ली आसता सो तातूंत चड पोल्युशन सोलर प्लांट जर तुवें घरार घालो आनी इफ यू हॅव अ इलेक्ट्रीक व्हेकल यू कॅन ड्रायव्ह द व्हेकल फ्री ऑफ कॉस्ट हे हांव मान्य करता की जो मनुष्य इलेक्ट्रीक गाडी घेता ताणें सोलर जानेवारी बट आणि चार्ज करून दे आपली इलेक्ट्रिसिटी हे बरोबर आहा दिलीप बाबाचें म्हणणें बरोबर आहा की जो आणि आसा लोक अशे थोडे लोक आसा जे कॉन्शियसली इलेक्ट्रीक गाडी घेतल्या आनी सोलर पावरय घातल्या तेंच्यांनी सो एंड दे आर चार्जिंग देअर व्हेकल थ्रू सोलर वीच इज अ गुड थिंग आणि आमी इलेक्ट्रीक चार्जिंग स्टेशन सुद्दां घाल्यात आणि ती चार्जिंग स्टेशनाक आमकां टॅरिफ चालू जाल्या आणि कनेक्शनय दिल्यात चार्जिंग स्टेशन थँक्यू राजू भाऊ आमच्या ह्या कार्यावळीत तुम्ही तिघूय जाण वांटेकार जाले एक म्हत्वाची अशी चर्चा आमी केली जी सहजा चर्चा जायना आमी रिन्युएबल एनर्जी म्हणटा ग्रीन एनर्जी म्हणटात ही चडान चड प्रमोट करपाची गरज आसा हांव तर सदांच म्हणटा की पर्यावरणाक जर पोशक आनी गोंयाक चडान चड पोशक अशी एनर्जी लोकांनी ती आपणावपाक जाय लोकांनी चडान चड आतां अशे तरेचे ग्रीन एनर्जी कडेन वचपाची गरज आसा आनी सरकारांनी बी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाचे नदरेन आनी चडान चड लोकांक मदत कशी जातली लोकांच्या दारान वचून तांकां मदत कशी जातली अशे तरेचे उपाय येवचपाची गरज आसा आनी एक म्हत्वाची चर्चा केल्या आनी ह्या चर्चेक तुमी तिगूय जाण वांटेकार जाले तुमचे हांव वैयक्तीक रित्या आनी गोमंतक टायम्साचे वतीन हांव तुमचे उपकार मानता तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.